2022 सादे वर्स न्ही, येत्या 5 वर्सांतल्यान येता तेंच वर्स स्पेशल सामकें. थोडेच दीस उरल्यात, मागीर कळटलें सरकार कोणाचें न्ही, म्हणजे तुजी बापायचें काय म्हजी बापायचें. पूण ह्या वर्साक आमगेल्या मंत्री आमदारांक तुमकां नव्या वर्साच्यो स्पेशल परब्यो दिवपाक जाय. पळोवया आतां कोण कोण येता ते. जिंदाबाद जिंदाबाद. कितें रे, कितें चल्लां रे? सगळ्यांक नव्या वर्साची परबी दिता. हो कोरोना कितें रे, परतो परतो वाडटा मरे, परतो परतो वाडटा. खंयच्यान उखलून हाडटा रे ताका. आतां परतो लॉकडावन करतले. हे सगळे आतां परतो लॉकडावन करतले. वॅक्सिन जे पळय दिल्ले आहा ते फक्त किचिक्क करून फोटो काडपा खातीर तयार केले दिसता. सारकें मरे? सारकें. बिकॉज दॅट इज नो करप्शन. नव्या वर्साक हांव आमदार जातलो म्हूण म्हाका परबी, आनी जे आमदार करतले तांकांय परबी. आणि त्यामुळे कायात फक्त गांवठीमुळे आणि जायात सामके निळू फुले. गांवठीमुळे खाल्ल्यान इम्युनिटी वाडटा. भिवपाची गरज नासता. नवी वर्स म्हणटा तें स्टार्ट जालें म्हणटकीर हर एक मनशान स्वता बदलपा जाय. स्वता बदलपा शकना जाल्यार पार्टी बदलपा जाय. अरे हो कोण कोरोना म्हणटा तो, हो आतां न्ही गोंया केन्ना आयला, हो आतां गोंया आयला ना, हो पयलींच्यान गोंया आहा. केन्नाय गव्हर्मेंट ऑफिसा वचा आनी विचाराय, मागे काम जालें ते कोरोना म्हूण सांगतात. आज हे कोरोना, फाल ते कोरोना, आनी अशें करून हो कोरोना म्हणटा तो सगळ्या स्प्रेड जाल्लो आहा. हेजो आमी ट्युरिस्टाक दोश दिवपाक शकनाय. ट्युरिस्ट हरशीं म्हणून गर्दी इतली करताय की नवे वर्सात ते पार्टी करपा सामके बागा कळंगूट वयताय. अरे तेंगे करते या कोरोना आनी खंय स्कोप आहा तो थंय चिड्डून मारपाचो. आमी तांकां दोश दिवपाक शकना. हे कळपाची गरज आहा. शो मस्ट गो ऑन. हे पळय, गेल्लें वर्स हे 2021 आशिल्लें आनी अंदूचें वर्स 2022 आसा म्हणून सांगता. जे वर्स फुडले वर्सा येतलें तें 2023 आसतलें. आनी हातूंत जितलें सत्य आसा तितलें हातूंत तथ्य बी आसा. पूण हे सरकार हे लिपोवपाक सोदता. ते कशें तें इलेक्शन जातकीर कळटलें. घाण करून उडल्या, सगळी घाण करून उडयल्या. ह्यो नव्यो पार्ट्यो पळय गोंयाक आयल्यात, त्यो फ्री दिता, हे फ्री दिता, ते फ्री दिता करतात. काल हांवें एका पार्टीच्या कार्यकर्त्याक हाडून विचारलें, तुमी अशें कितें फ्री दितले काय म्हणून विचारलें. तर तो म्हाका सांगता, एक पांयां जोती घेतल्या दुसरी पांयां चप्पल खंय फ्री. घाण करून उडयल्या, घाण करून उडयल्या. पळयात कशें आसा. नवे वर्स म्हणटा तें ओगीच आयलें ना. ते त्या माध्यमांतल्यान तशें आयलां. तुमकां कांय खबर ना. नव्या वर्साच्या पयल्याच दिसाक रवी आमगेर येवन म्हाका सांगता, म्हगेलो मोबायल शेणलो मरे. म्हणटकीर हांवें ताका सांगलें, तुगेलो मोबायल जर म्हणली शेणलो जाल्यार ताजो चार्जर म्हणली म्हाका दितो. आतां तुका कित्याक कपला मारपाक. तर हाजेर तो म्हाका परतो सांगता, तूं खंय लोकांक सांगता तुमकां कांय खबर ना म्हूण. हरशीं खंय तुकाच कांय खबर आसना. हॅलो वासंती, हें गो म्हाका एक सांग गो, नवें वर्स बरें वता मुगो? वचना. नवें वर्स बरें वचना गो. कित्याक गो? कोरोना जालो. कोरोना राव गो. म्हाका एक सांग गो, तुका आनी बाबाक कोरोना जाला म्हणटा पळय गो, तुमी मास्कां सॅनिटायझर बी वापरिना गो? मास्क नाका सकल घातलें आनी सॅनिटायझर कितें? सॅनिटायझर घेतलो म्हणचे गो? आगो म्हाज्या सायबिणी सॅनिटायझर म्हणटा तो पिवपाचो नासता, हातीर चोळप तो. हय आगो तशें जायना तें. तो पिलो म्हणून तुका शी म्हाज्या सायबिणी, सॅनिटायझर आसता पळय गो तो पिवप नासता, तो हातीर चोळप आसता. आनी फेनिका म्हूण मेळटा मुगो गोंयान. आतां मेळना. काजू येतल्यो पळय गो तेन्ना फेनिका म्हूण मेळटा. हय ते मुगो बरें परत पियत रावप. तकली मुगो सामकी घुंवता ते पितगीर. हय तकली घुंवतगीर कोरोना पळटा जाणा मुगो. हय. सगळ्या गोंयकारांक नवीन वर्साच्यो शुभेच्छा. नवीन वर्साच्यो शुभेच्छा दिता आसतना आमच्या सरकारान एक निर्णय घेतलेलो आसा, जेणे करून कदाचित तुमकां खऱ्यांनीच भिवपाची गरज ना. आमच्या गोंयांत वर्सूय भर पावस पडटा आनी म्हज्या सामान्य गोंयकारांक कपडे भायर वता, कपडे सुकोवपाक घालपा खातीर त्रास जाता. म्हणून आमी साखळेन भितर म्हाज्या घराच्या वयर टॅरसाचेर जाता तितल्यो साखळ्यो बांदपाचें डिसिजन घेतलेलें आसा. आनी संपूर्ण गोंयचे कपडे
थंयसर सुकयले गेल्ले वयतले हे तुमकां कळले गेल्ले वयता. म्हणून तर सांगता आता कपडे फक्त आनी फक्त उमळपाची गरज आसा, सुकोवपाची गरज ना. तेजी दखल आमच्या डिपार्टमेंटा कडसून घेतली गेल्ली वयतली. पयल्यार पयली सांगता जिंदाबाद जिंदाबाद